आज सकाळी आम्ही पळयता की आमदार लोकांक घेवन तुजे कडेन आयलो, सरपंचा कडेन. पयलीं आमी पळयताले सरपंच व्हरतालो लोकांक आमदारा कडेन आनी ब्लेम केले की पंचायतीन फेक रिपोर्ट दिलो म्हणून. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेजेर? हय, आयज लोक आमच्या गोवलेभाटाचो लोक आयिल्लो हांगा आमचे कडेन की उदकाचो विशय आहा म्हणून तसो आमदार आसलो आमचो, म्हणजे पंच मेंबर आसले, सगळे आसले. आनी हेजेर डिस्कशन जालें आयज आमी की जे बोरवेल जो विशय आहा तुमकां खबर आसतलो की 1.5 वर्स जालो हो विशय घासता. त्या प्रमाणे ही ऑर्डर आहा ही हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा की थंय बोरवेल सील करपाची, तितून पंचायतीचें कांयच ना. ते कंप्लेनान हाय कोर्टान वचोन WRDक कंप्लेन घातलेली, त्या विशयाचेर हाय कोर्टान ऑर्डर केली की ती बोरवेल हे सीज करची म्हणून. आनी तेजे थोड्यांनी सीज केल्ली आसा, म्हणजे सीज करून फुडें कंटिन्यू आनी थोडी उरलेली आहा ती मागीर करता सांगला. म्हणजे अजून जावंकूच थोड्यो कंप्लीट जावंकूच ना म्हणजे गवलेभाटान. आनी जेन्ना आमकां हाय कोर्टान एक रिपोर्ट मागलो कितें की धाडवरकर कॉलनीन 72 बोरवेल इलिगल म्हणून हो विशय येयलो. तेन्ना आमी रिपोर्ट धाडलो हाय कोर्टाक. हाय कोर्टाक काय रिपोर्ट रॉंग दिवंक शकना. त्या प्रमाणे धाडवरकर कॉलनी जी आमची पंचायतीची रजिस्टरूच ना म्हणून आमी रिपोर्ट धाडून दिलो की धाडवरकर कॉलनी रजिस्टरूच ना म्हणून आमी रिपोर्ट धाडलेलो आसा. आतां ते हेजेर कितें जाता पळय बोरवेला खातीर, पूण ते म्हाका सांग तांकां टॅप वॉटर कनेक्शन ना PWDचेर. पळय आयज कितें आहा थंय मातशे हिल्स कशें आहा, थंय उदक पावना. म्हणजे ते आदी हे आतांचे न्हय, हे 20 वर्सां जाली थंय लोक रावता थंय. म्हणजे 20 वर्सां जाली थंय घरां बांदलेली आसा. आनी हो आतांचो विशय न्हय, हो आदलो विशय हो. पूण आतां आमदारांनी सांगलां कितें की इतके बेगान आमी थंय पायपलायन घालपाचो आसा. आमदार CMकूय मेळ्ळलो आसा म्हणून म्हाका आयज सांगतालो कितें. आनी ताका जो कसो आमकां रिपोर्ट जाय त्या प्रमाणे आमदाराक दिता सांगलो रिपोर्ट कसो जाय त्या प्रमाणे. आतां WRDक आमचे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाकूय आमी लेटर केलेलें आसा की लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता की टँकर बीन घालपाक विशयाचेर डिस्कशन केल्लें आसा. तांची फोर्टनायट मिटींग आसली आमी. फोर्टनायट मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी रेजोल्युशन फुडें धाडटले मागीर. पूण आतां उदकाचें कशें करपाचें हेजेर? सद्या थंय टँकर पावता थंय. हां. लोकांक पावता थंय लोकांक. थोडी पळय आतां कंटिन्यू आमी आतां परतून आनी म्हणजे लोक म्हणटाले कितें उदक पावना तुमी सारकें टायम दिलो म्हणजे दिसाक जर 4 टँकर येता 4 टँकर पावना म्हणून सांगताले. पूण आतां आमी इनक्रीज करपाक आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगतले. आनी CMन सांगता की हर घर नल हर घर जल म्हणून, पूण हांगा पावना. हय पळय विशय हो तुका सांगले आतां कनेक्शन मेवतलें तांकां? मेवतले पळय. आमदारान म्हाका सांगला की टेंडर घाल्लेलो आसा म्हणून. तो कसो रिपोर्ट जाता त्या प्रमाणे आमदार आयज आमचे कडेन येयल्लो. आमदाराक सांगला हांवें की आयज सांजचो लागून ताका रिपोर्ट दिता म्हणून ताका सांगलेलो आसा. जी कितकी घरां आसा ती एरियेक जर 40 जर घरां आसा त्या 40 घरांचो आमी तांकां रिपोर्ट धाडून दितलो. आनी फुडें तांकां आनीक त्रास जावपाचे कित्याक म्हणजे म्हाका दिसता ते 72तले फक्त 15 काय 20 सील केल्ले. हय. आफ्टर मिनिस्टरान सांगले प्रमाणे आफ्टर मन्सून उरलेले सील करतले म्हणून. सो मागीर तेच्या पयलीं तांकां येतले काय म्हणटा उदक? ना तेच आतां आमदार आयज आमदार पंचायतीन येयल्लो. आमदारान सांगला कितें की आपल्यान टेंडर CMA थ्रू मेळोन जाता तितके बेगान हो तांकां उदक पावोवपाचो. आमकांय दिसता पळय कित्याक लोकांक उदक पावपाकूच जाय. लोकांची डिफिकल्टी आहा म्हणून लोक आयज पंचायतीन आयलो. आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की तितके बेगान हांव रिपोर्ट करून हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक हांव सेंड करतलो म्हणून ताका सांगलेलें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.